12वीच्यो परीक्षा बुधवारा सावन इंग्लीश पेपरान सुरू जाल्यो। सुमार 14,000 भुरगीं हे परीक्षेक बसल्यात। 13 केंद्रांनी ह्यो परीक्षा सुरू जाल्यात। 27 तारखे मेरेन त्यो चलतल्यो। भाशा पेपरान बुधवारा परीक्षा सुरू जाल्यो। मार्च 21 मेरेन विज्ञान शाखा जाल्यार फुडले 6 दीस हेर शाखांच्यो परीक्षा आसतल्यो। 80 मार्काच्या पेपराच्या नव्या पद्दतीन हे फावट पयलीच 12वीची परीक्षा जाता। वर्सा पेपर 100 मार्काचे आसताले। Candidates and parents, please take note that any timetable that you find should be only from our official website, because there are other websites which are displaying wrong timetable. So please be alert about the correct timetable. Now this year there has been an increase in the number of students answering the March 2012 HSSC examination. Last year there were 13,765 students, and this year there are 14,515. So there is an increase of about 750 students. Also this year the number of girls answering, just like last year, are more than the boys. There are 7,410 girls appearing against 7,105 boys. And in the various streams we have, in the art stream there are 3,091 students appearing, commerce stream 5,025, in the science stream 3,621, and vocational stream 2,778. This year the paper for regular students will be of 80 marks, 2.5 hours. So because directly the marks will be computed out of 80, and the 20 marks will be added after internal assessment. So that is the difference. Yes, last year there was a little error in the computing of the marks, so that was due to the wrong formula that was used. This year we have taken good care of it, and we are having checks and balances at every stage. काँग्रेसीची हार चर्चिलान आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी पाद्र्यांच्या माथ्यार फोडल्या। दिगंबर कामतीक लागून काँग्रेसीन गोंयान मार खालो। 80% पाद्री काँग्रेसचे आड वावुरले असो आरोपय चर्चिलान केला। चर्चिल मडगांव मिडिया कडेन उलयतालो। चर्चिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनां बंद करून मतपत्रिका सुरू करपाची मागणी केल्या। चर्चिल म्हणटा ईव्हीएमांक लागून वालांका पडला। ज्या टायमाचेर जेन्ना मायनिंगाचो रिपोर्ट मायनिंगाचेर पळय केल्लें त्या टायमाचेर हांवें हायकमांडाक मागलेलें जे चीफ मिनिस्टर तुमी चेंज करून दुसरे चीफ मिनिस्टर दियात, तेमी तें केलें ना। तेय आमकां सारको व्हडलो आमकां इफेक्ट येयला, मायनिंगाचेर आमकां इफेक्ट येयला। आतां तें फर केल्लें ना तें हांव नको, पूण त्या टायमाचेर तर चेंज केलो चीफ मिनिस्टर जायत जावपाचें, आनी हे चीफ मिनिस्टर दवरून तेणें मॅनिपुलेट करून आमगेले चौगय भावांक मुगे चेडवाक मुगेर जावं मुगे भावाचेर जावं भावा चेड्याचेर तेमी सारकें हें करून माग करून जे पळय पुलिसी फोर्स आनी हे फोर्स जेन्ना तर ताका 6 म्हयने तर देंवयल्लो जाल्यार आमकां बापान आहलें वालांका मुगेल दू 100% म्हणटा ते भाशेन पिड्यार जालें ना। कित्याक हें फकत म्हाका दिसता त्या प्रमाणे मॅनिपुलेशन केलां, आनी मॅनिपुलेशन केलें म्हूण कितले जाणांनी व्हडल्या लिडरांनी जायत फावटी बॉब मारल्या, हेजी हांव तुमकां कॉपी दिता। पूण फ्युचर हांव मागोतां इलेक्शन कमिशना कडेन हें ईव्हीएम बंद करचें। दुसरें फॅमिली राज पळय म्हणटा, नॉर्थ गोवाच्या लोकांनी फॅमिली राज मानून गेलें, नॉर्थ गोवा लोकांनी फॅमिली राज मानून गेलें। जावं राणी चेड्या हाडप, जावं नुसरादा बायले हाडली, जावं तुगेलो दावले भाव हाडप, पूण सावथ गोवाच्या लोकांनी फॅमिली राज कडेन मानून गेलें नासतलें। कित्याक आलेमा ब्रदरांक एक पुलसऱ्याक सारकें एक आमकां हें दवरपी सारकें उडोवपाक मेन म्हणटो आमगेलो सीएम थोडो कडेन मार्जीन वोट मुगेलो उणें जावं जायत फकत पाद्री भावा लागून। आमगेली काँग्रेस आज काबार जावपाक, काँग्रेस नाक म्हणपाक पाद्री पळय हाय आमगेले पाद्री भाव, दे आर द रेस्पॉन्सिबल। 80% पाद्रींनी काँग्रेस नाक म्हळ्या,
आनी म्हाका सुद्दां पाद्रींगेलें आयकोन जायती मार्जीन उणी जाल्या आनी ते प्रमाणे पाद्री जायती पार्टी BJP तेमी हाडल्या आनी BJP पार्टीन हे पाद्रींगेलें सगळें काम केल्या प्रमूख हांव देवा कडेन मागता. पाद्री इज द मेन कॉज आमची काँग्रेस पार्टी काबार करपाक आनी काँग्रेस पार्टी तांकां नाका आशिल्ली. पैशांचो मोठ्या प्रमाणात वापर आणि बेकायदा व्यवहारांत घुसपल्ल्या लोकांनी कट कारस्थान करून आपल्याक बडयलो असो आरोप फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायकान केला. मतदारसंघात आपलो वावर चालूच उरतलो, पक्षान कितेंय जबाबदारी दिल्यार ती घेतलो अशें दामू म्हणटा. फाटल्यो 2 विधानसभा म्हणल्यार सुमार 9.5 वर्सां एक अभ्यासू आमदार म्हूण विरोधी पक्ष भाजपा खातीर मनोहर पर्रीकरा बरोबर विधानसभा गाजोवपी दामू नव्या विधानसभेत ना. एक म्हटल्यार प्रचंड पैशांचो वापर, म्हणजे पालोवप अशें लायना, कारण प्रत्येक जाण पडलो तो पैशांचो वापर असो म्हणटा, पण ते ना. एक्सेप्शनल केस हांगा तर अक्षरशः पाकिटांनी घालून प्रत्येकाच्या हातून पयशे उडयले आनी लोकांनी हाडून अर्द्यांनी ते देवाक दिले, कोणें दिले. पण तो सगळो विशय जर सोडलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं काही लोकांचें म्हणजे मडगांवान भितर एकच तंत्र आशिल्लें की 39 मतदारसंघान कितें जाता तें जाता, पण फातोर्डेच्यान दामू नायक नाका, कारण ताका कसोच येवपाक दिवचे ना ह्या खातीर हर्डल्स घालप आनी एक मोठें ताचे फाटल्यान एक षडयंत्र आशिल्लें. अनेकाचे इलिगल जे गोश्टी आसा त्यो चव्हाट्याचेर हाडल्यो, इलिगल गोश्टी मुखार व्हेल्यो आनी तांकां तांची जागो दाखोवन दिली. सो अनेक जाण ते धास्तावलेले आसात. अनेक लोकांचे जे मायनिंगाचे PAC रिपोर्टान नांवां आशिल्लीं त्या सुद्दां इनडायरेक्टली म्हाका उडोवपाक काम करताले. त्या बरोबर ते मागीर डायरेक्टली आयले आनी त्याच बरोबर असे अनेक घटक आसा जे खंयचे खंयचे घोटाळ्यांनी आसात. ते जे तुमी भोंवताले ते काडून पळयात, ते प्रत्येक घोटाळ्यांतल्या मनशांक खंयच्या प्रमाणे ह्या सरकारान दामू नायक आयल्लो नाका. इनकम्बन्सी चो फॅक्टर नाशिल्लोच, कारण जर तशें आशिल्लें जाल्यार आमचे प्रत्येक मतदारसंघान सगळे कडेन दवरिल्ले सगळे उमेदवार जिखून आयल्यात, जे नवीन दवरिल्ले तेय निवडून आयल्यात. हांव एकटोच इनकम्पिटंट ह्या क्षेत्रांत पडला ना. पार्टी जी की जबाबदारी दितली ती जबाबदारी म्हाका पूर्ण करपाक जाय, ती हांव फुडें व्हरतलो. पण गोंयाक जें कितें गोंयकारपण राखून दवरपाक जाय, जे कितें कोणाच्यो अपेक्षा आसा त्यो पूर्ण करपाक जो म्हजो सहभाग लागपाक जाय तो सहभाग जरूर लागतलो. एक बऱ्या राज्यकर्त्याच्या हातान राज्याची दोरी गेल्ली आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा ताणें काल पर्यंत आमच्या गोंयचेर अन्याय करपाक दिवना आनी फाल्यांय अन्याय करचो ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.